हांव चंद्रकांत मानकर सध्या हांगा हांव पंच मेंबर म्हणून आसा. जाणटे सांगता त्या प्रमाणे हांगा एक फुडें स्कूल म्हणून बिल्डींग आसली आनी तशेंच हांगा जाणटे सांगताले की कादय म्हणून की कोण हे आसा तांकां भितर दवरताले अशें म्हणटाले. पोर्तुगीज वेळार आनी हांगा फुडें एक बिल्डींग आसली आनी तशेंच त्या वटेन एक 3 बिल्डींग आसल्यो अशें जाणटे सांगताले. आनी अजून तेंचे पयशे अवशेश आसा ते जमनीचे. आनी ही एक्चुअली जमीन पळयत जाल्यार अजून तशीच राखीव कशी आसा, अजून जमनीत कोणी कांय कब्जो केल्लो ना. जर सरकार तर्फे हेजेर काही फुडें अभ्यास जावन जर ते फुडें विकास जावचो जाल्यार कोणी येवन पळोवंक शकता की बाबा ही जुनी बिल्डींग असल्या कारणान पोर्तुगीज हांगा असले, तेजो सरकारान काही बरो उपेग करचो अशें आमचें निर्देशन आसा. तशें आमी सरकार कडेन विनंती करता की तुम्ही तेजेर कितें अभ्यास करून कितें जावंक शकता जाल्यार विचार करचो अशें हांगा इतले बिल्डिंगे तेंचे असले कितें चेकपोस्ट असले तेंचे हांगा अशें म्हणटाले की चेक पोस्ट आसलो म्हणटाले. अशें मागीर अशें साठऱ्याच्यान अशें पूल बी आसले आनी पयलीं अशे लोक वयताले अशें म्हणटाले. बेळगांवच्यान अशे लोक वयतले अशे रहदार आसली अशें जाणटे सांगताले. आनी त्या कारणान हांगा तेंचेर एक चेक पोस्ट कसो दवरलेलो. पोर्चुगीज टायमा वयले एक चेकपोस्ट आसा, पुलीस आउटपोस्ट आसा हांगा. 70 वाठारांत जेन्ना चडशे उठाव जाताले म्हणजे 1852चे दिपाजी राणेचे बंडाय आसूं, दादा राणे, कुष्टोबा राणे. सो 70 वाठारांतच हो एकच वाठार असो उरिल्लो जेन्ना ज्या जाग्याचेर परत परत उठाव जाताले. सो हाजेर कंट्रोल दवरपा खातीर पोर्चुगीज सरकारान 20व्या शतकाच्या पहिल्या 1910 ते 15च्या आसपास हांगा पुलीस आउटपोस्ट क्रिएट केल्लो आनी हांगा विशेष वेवस्था अशी केल्ली की हांगा फाशी दिवपाची वेवस्था केल्ली, ताका गॅलोज म्हणटा. तो ते मेन्शन करपी हांगा एक शिलालेख आसा 1932 सालांतलो. आनी हांगा आर्किओलॉजिकल रिमेन्सय आसा की त्याच्या वयल्यान आमकां कळटा की गोंयचो लिबरेशन स्ट्रगल जो आशिल्लो तातूंत रेजिस्टन्स मुवमेंट जी 70तल्यान चलताली ताजे हांगा पुरावे आर्किओलॉजीच्या स्वरुपान विखुरलेले आसात. आयज आमी 70तल्या ह्या माळवली पोस्ट माळवली हातून भितर आसात आनी आमी आमच्या फाटल्यान आसा ती जुनी पुराणी पोर्तुगीज कालीन बिल्डींग आसा, स्ट्रक्चर आसा, तेजे अवशेश आसात. आनीक हाजेर जर हें पळयलें जर जाय जाल्यार एक फावट ती रिडन केल्ली 1932 आनी ताका प्लेक लायलो. जेन्ना आमचे राणीची बंड जाताली, आतां आयकूं येता त्या भशेन गांवकारांच्या म्हायतीनुसार राणीची बंड जाताली आनी त्या वेळार पुर्तुगीजांक दिसलें की ही बंडां थोपून धरतले जर जायत जाल्यार हांगा कादय करची पडटली, जेल करची पडटली. हांगा ते सांगता त्या प्रमाणे फाशीची कितें तरी जातालें, बरोबर. थंय तसोय तख्त आशिल्लो. हांगा इस्कॉल म्हणजे पुर्तुगीज तेंपार एक इस्कॉल म्हणजे ते हें शिकोवपा खातीर. तशे खुबशे स्ट्रक्चर्स हांगा 4-5 स्ट्रक्चर्स दिसता आनी एक पाकल्यांची झर म्हणून सकयल आसा खंय, आमी अजून पळोवना. पूण हाजे वेल्यान दिसता की जो उठाव जातालो ताचेर प्रतिबंध करपा खातीर आनी आपली सत्ता मजबूत करपा खातीर आनी तो उठाव आसा तो नेस्तनाबूत करपा खातीर पुर्तुगीजांनी हें केंद्र बांदलेलें. कारण राणीची बंडां ही खूब मोठी जाताली आनी म्हणूनच त्या खातीर आमी दिपाजी राणे म्हणटले, कुष्टोबा राणे म्हणटले, बाकीचे हे जे आमचे फ्रिडम स्ट्रगलान भितर जे पयलीं मुखार सरताले त्या वेळा वयल्यान कळटा की पुर्तुगीजांनी त्या वेळार तांचेर कंट्रोल दवरपा खातीर ही सगळी स्थापना केली. पुरातन अशें वास्तूक खूब म्हत्व आसा, अजून पर्यंत निग्लेक्टेड आसा. पूण आमी एक फावटी शहानिशा करून हें जर नोटिफाय करून हाचें पुनर्वसन कितें करता आनी आमची हिस्ट्री मेंटेन करपाचो प्रयत्न करपाक जाता जाल्यार आमी पळयतले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.